बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर सरकार कांयच करिना तें पळोवन हायकोर्टान बडी मारूंक सुरवात केल्या उपरांत सरकारान सोमारा हेल्पलायन चालीक लायली। जिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑर्डरी प्रमाण अरिश्ट वेवस्थापनाची आदली हेल्पलायनूय असल्या प्रकारा विशीं कागाळींक वापरतले। उत्तर गोंया खातीर 0832 222 5383 आनी 222 5083 हे फोन नंबर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केल्यात। ही हेल्पलायन कशी चलता ती पळोवची म्हूण अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यांक सांगला। फ्लायिंग स्क्वॉडाच्या वावरा विशीं रेल्वे कडेन संबंदीत खात्याबरोबर म्हयन्याक एक तरी बसका दवरची अशें जिल्लोधिकाऱ्यान सांगला। दक्षिण गोंयांत कंप्लेनींग खातीर 0832 279 4100 हो फोन नंबर जारी केला। गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान मांडवी न्हंयत केल्ल्या इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्टूय सरकारान हायकोर्टाक दिला। मांडवी न्हंयच्या पात्रांतल्या सावयवेरें वाठारांत कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी बायोडायवर्सिटी बोर्डान केल्ल्या एकठांय इन्स्पेक्शनांत रेंव काडिल्ल्याचो पर्यावरणाचेर मोठो परिणाम जाता म्हूण नजरेक आयला। बोर्डाच्या म्हणण्या प्रमाण कशाय कशी रेंव काडिल्ल्यान न्हंयच्या पात्रांत भूंयगर्भ अस्थिर जाता, न्हंयच्यो देगो कोसळूंक लागतात, जलचर जिवावळीचेर वायट परिणाम जाता, न्हंयच्या देगांचेर आशिल्ल्या रानवटी जिवांचेर परिणाम जाता, ट्रक गाडयांची येरादारी डंपिंग बांदकामाचो न्हंयच्या वाठारांतल्या पर्यावरणाक मार बसता। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी गोवा बायोडायवर्सिटीनूय जॉयंट इन्स्पेक्शन केले। सँड मायनिंगाक लागून न्हंयची खोलाय वाडल्या अशें एकठांय इन्स्पेक्शनांत दिसला। हायकोर्टान रेंवेचे बेकायदेशीर मायनिंगाची केस ब्रेस्तारा दवरल्या। सरकाराच्या उपायांचो खंय पंचनामो जातलो। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी।